सो विनेबिलिटी इज दी ओनली तत्व तुमचे इलेक्टोरेटान ठरवपा जाय. काँग्रेसीचे तत्व विनेबिलिटीचेर येवन थांबला. इलेक्टोरेटाचो सेन्स पक्ष घेता. आता आम्ही जर 700चे पळयले न्ही, हे म्हणटा काँग्रेस सरकार गोंयभर आहा म्हण. 706 मंत्री आहात, एका घरांतले 2 मंत्री आहात. आनी लास्ट टायम धोरण कितें आशिल्लें की एका दोगांक तिकेट दिवप ना. हे फावटी बांडोळी तिकेट ऑलरेडी फायनलायज जाली. कारण जर ती तिकेट दिनासली जाल्यार चर्चिल पुन्हा बंड करपाचो. तांकां पक्षाक भिरांत आहा. आज जाला की चर्चिल पक्षाचे श्रेष्ठ जाला आनी वाळपय आनीक कोण तरी श्रेष्ठ जाला. आनी काही लोक आपले 5-5, 6 कॅन्डिडेट मागतात आपले ग्रुपांतले आनी हे तांकां सगळें दितात. आतां पक्ष मतदार पळय आहा न्ही ते विखुरलेले आहात न्ही. ते मतदार डिसिजन घेवंक शकना. पार्टीन विचार करपाक जाय. फाल्यां हांव म्हणटलो की म्हाजे 25 लोकांक दी मागीर दितले तांकां जिखपाची शक्यता आहा जाल्यार मागीर पक्ष उरलो कित्याक जाय कितें हायकमांड तें हायकमांड लोकमांड सगळें जाय कित्याक. ते सालसेती कितली म्हत्व कित्याक हांवें एक तुमचे ग्राफ दाखयता. हो ग्राफ जर तुमी पळयले जायत जाल्यार हाजेर तुमकां लक्षांत येतलें की 1984 पर्यंत साश्टी भितर 5 मतदारसंघ आशिल्ले आनी 1989 साकून 8 मतदारसंघ जाले. हातूंत भितर तुमी पळयले जाल्यार 4-5 एकूच फावट 5चे 5 मतदारसंघ 1980 भितर घेतल्यात. ताजे नंतर आतां तुमचे 3चेर पावले. 1994 म्हाका दिसता हांगा UGDP बी स्थापन जाल्ली तो आसतलो. एकूच फावट 1999 तुमी 8तले 7 घेतल्यात. एकूच फावट. अदरवायज फाटली 2 इलेक्शनां तुमी 4 घेतल्यात. जर काँग्रेस NCP म्हणटात जाल्यार न्ही 4चे 5 जाल्यात. 4चे 5 पूण तुमी मंत्रिमंडळा भितर मात सालसेतूच भरतात कंप्लीट. हें कित्या खातीर जे सावळान सांगलें तें कित्या खातीर हांगा इतलें कांय हें ना. हांगा 4 आसात. हांगा मिकी भाशेको धरून 2007 5 जाण आसात सालसेतींतले. अशें बाबू थंय रावता. बाबू आजगांवकर तो आसलो धारगळचो आमदार आसलो तर मडगांवचोच तो. ते तुमी पेडणेकार आसा ते मडगांवकाराक निवडून येतात ताका कोण कितें करतो. पूण हें अशें कित्या खातीर म्हणजे तुमी संदर्भात उलोवचें ना. हांव जाणा की तुमी कॅबिनेटाक ना तुमी हे ना टेक्निकल आन्सर दिवंक शकता. नो प्रेरोगेटिव्ह चीफ मिनिस्टर इज फायन बट ह्या गजालींतल्यान काँग्रेसीची प्रतिमा दिसान दीस बिगडपाक लागल्या. हो केन्नाय मुद्दो जावंक ना. तुमी म्हणलो खरें पण म्हाका तो हो मुद्दो जाल्लो केन्ना लक्षांत ना. तुमी हांगा आशिल्ले लोक तातूंतले म्हणजे दयानंद नार्वेकार ह्या वर्साक आशिल्लो नॉर्थाचो ताका तुमी उडयलो. पांडुरंग मडकयकाराक तुमी केन्ना करून घेतलो ना. पयलीं आशिल्लो उडयलो ताका परत घेतलो ना. आनी सालसेतींतले मात तुमी कोणाकच केन्नाच हात लायलो ना. सोडून एक मिकी जो मागीर मिकी लास्ट मिनीट तुमकां काडचो पडलो ती वेगळी कारणां लागून. अदरवायज आनी तो तुमची पार्टीचो नाशिल्लो काँग्रेसीचो नाशिल्लो NCPचो आशिल्लो. काँग्रेसींतल्या खंयच्याच सालसेतींतल्या मनशाक केन्ना कोणें हात लायलो ना. आनी आज घराणेशाही सगळी जी गजाल चलता ती थंयच चड चलता. हें कित्या खातीर त्या खातीर नॉर्थ गोवाचो एक लिडर पळय आहा न्ही ताणें ह्या भुमिका घेतल्या ह्या इलेक्शनाक. काँग्रेसचो लिडर तो म्हणटा की नॉर्थ गोवाची आमी चड खासदार आमदार निवडून हाडया. म्हणजे साश्टीच्या लोकांचे जे मोनोपोली आहा पळय ती काबार करपा खातीर. पण एक मुद्दो तुमी पळोवपाक जाय. तुमी जे मुख्यमंत्री जाले काँग्रेसच्या राजवटीन मुख्यमंत्री हो सदांच उत्तरेचो जालो आनी त्या सिच्युएशनान दक्षिणेच्या लोकांक कोणें सपनांचो पळोवना. एकलोच जो एस्पिरंट आसलो तो बाबू नायक आनी सावथाचो मुख्यमंत्री जातलो किंवा एका विशिश्ट कम्युनिटीचो मुख्यमंत्री जातलो हें कोणें सपनांत चिंतून नासलें. कारण इट वॉज अ डोमेन एब्सोल्युटली ऑफ द नॉर्थ आनी तशेंच घडलें कंटिन्युअसली. मागीर बाय डिफॉल्ट एरे रे पावसा तुला देतो पैसा हे कविता म्हटली आनी त्या टायमार जो तूं स्थानीक नॉर्थाचो लिडर रमाकांत बाब खलप जो बंडखोराचो पावस सुरू जालो तेन्नाच्यान हे जी लिडरशीप जी आसली नॉर्थाची सावथाक गेली. जेन्ना मुख्यमंत्री सावथाचो जालो ताज्या नंतर मंत्रीपदाची भरणो जो जालो तो सावथाचो चड जालो. कारण ते सगळ्यांक सॅटिस्फाय करचें पडलें. सो अविनाश येरे बंडखोरांच्या पावसा आनी माझ्या कडेन असलेला तुला देतो पैसा हे काँग्रेसीचें धोरण जालां आज. हाजेर काँग्रेस चलता. हांव काँग्रेसचें अशें धोरण जालें अशें म्हणूंक शकना. ते सगळ्याचें जालां. थोडे व्हॅल्यूचे डिक्लेरेशन जालां हें आमी सगळ्यांनी मान्य करता. थोडे काय खुबशे कितले खुबशे जालां. न्ही आनी पळय आतां आमचो अविनाश बाब हांगा आहा पळय तो आतां सांगता सगळें मान्य म्हण. पण हांचे अशे प्रयत्न चल्ल्यात की जेका काँग्रेसीन तिकेट दिवंक ना पळय तेका ते तिकेट दिवंक सोदता सावथाक. जो काँग्रेसीन तिकेट मागतालो अशें एका कॅन्डिडेटाक आनी तो मंत्र्याचो चलो आहा ताका आतां NCP तिकेट दिवंक सोदता. सो तुमची बेजिकली NCP हें काँग्रेसींतल्या बंडखोरांचें आश्रयस्थान ना. आमचे बंडखोरांचें आश्रयस्थान अशें म्हणूंक शकत ना. कारण 2 गोश्टी आसा. हें कितें चल्लां समजा कोणाक खंय तरी एकोमोडेट करपाचें हें काँग्रेसच्या विचारांती जाल्लेलें आसा. जे समजा कितें घडटलें जाल्यार एन्ड अल्टिमेटली आमकां जर बरें लोकांक बरें सरकार दिवपाक जाय
एक स्टेबल सरकार दिवपाक जाय, तुका मेजॉरिटी जाय. आनी जर मेजॉरिटी जर जाय जाल्यार हे मेजॉरिटीले असल्यो ज्यो क्लुप्ती ज्यो आसा त्यो करच्यो पडटा. तुमचे कडेन खऱ्यांनी- अल्टिमेटली कितें जाता, अविनाश- इलेक्टोरेट विल गिव्ह द मॅन्डेट. अविनाश, खऱ्यांनीच तुमचे कडेन एकला चलोरे करून वचपाची कापस्ताद आसा एनसीपी कडेन, काय एनसीपी फक्त शेवटी फक्त ब्लॅकमेलिंग करता? ना, वी आर नॉट. Alliance खातीर. हांव प्रांजळपणान एडमीट करता, एनसीपी कडेन 1 लाख चलोरेची कॅपेसिटी ना एज ऑन टुडे. ही गोष्ट खरी. कारण इवन पास जर तुम्ही रिकॉर्ड जर पळयत जाल्यार एनसीपीक जे पर्संटेज वोट मेळ्ळे, जेन्ना म्हणजे राजीव काँग्रेस जी आशिल्ली तेन्ना 1 सीट येयलो. ताज्या नंतर अलायन्स जालेना 2 सीट आयलेले एनसीपीचे, मर्ज जाली. आनी जेन्ना काँग्रेसी बरोबर अलायन्स जाले, आमची पोल पर्सेंट 33-34% आमकां पर्सेंट वोट मेळ्ळे आनी आमचे 3 म्हणजे 50% सक्सेस आमकां मेळ्ळो. म्हणजे हेजो अर्थ कितें, जर तर अलायन्स कारण अल्टिमेटली कितें न्हू, आता सिंगल पार्टी सिस्टम गव्हर्नमेंट जावपूच शकना. फक्त शेवटची 1 मिनिट उरला, ताका लागून हांव चड कांय हें करपाक शकना. फक्त तुमची माहिती खातीर सांगता पळय, तुमी म्हणटात म्हणून गोवा राजीव काँग्रेसीचो हो तुमचे 1 लाख चलोरे 17% मतां 14 सिटां 14 तुमची गेली. फक्त एक म्हाका दिसता विल्फ्रेड डिसूजा दोन आयले नाही, दोन आयले. ना, 2 आयिल्ले. विल्फ्रेड डिसूजा आनी फ्रांसीस डिसूजा. विल्फ्रेड डिसूजा विल्फ्रेड डिसूजा, फ्रांसीस डिसूजा सध्या 99 हातूंत भितर आसा, बीजेपी भितर आसा. ओके, 2002 20 सिटां 11% मतां, एक आमदार विल्फ्रेड डिसूजा. बरोबर. 2007 तुम्ही फक्त 6 सीट घेतात, पूण काँग्रेसीच्या ह्या बळग्याचेर तुम्ही 34%. तुम्ही किती एकला वचून किती करतले? खंय एकला वचपाची खंय आसा तुमचे कडेन? हांवें एडमीट हांवें मान्य केलें न्हू, हांवें पयलींच मान्य सो केलें. एकूच गजाल म्हाका सांगात, ताजेर आमी सोंपोवया. हांव त्याच गजालीचेर आसा. तो टायम आसा तो मूळ मुद्दो एक आनी घेवपाक कॉलिशनचो. फक्त एकच ना, म्हजे कडेन अजिबात ना. 1 मिनिट उरला आनी 1 मिनिटा खातीर म्हजें सोंपता. म्हाका फक्त एकच सांगात की ज्या पद्दतीन काँग्रेस वता वा काँग्रेस एनसीपी ज्या पद्दतीन वता त्या हातूंत भितरच तुमकां भवितव्य आसा अशें दिसता, काय काँग्रेसीन आपली कितें तरी धोरणां बदलोवपाची गरज आसा? इतल्याच गजालीचेर सांगात आनी आमी सोंपोवया काँग्रेस एनसीपीची. म्हाज्या कोतान काँग्रेसीन एक स्ट्रॉंग रिट्रोस्पेक्टीव घेवपाक जाय सिरियसली, कारण जें कितें चल्लां तें योग्य दिशेन चलना. फक्त काँग्रेस न्ही, एनसीपी बी. काँग्रेस आनी एनसीपी बोथ दे शूड टेक इंट्रस्ट. आनी तांचें कॉर्डिनेशन बऱ्या पैकी जावपाक जाय. खंय तरी मिटींग ऑफ मायंड्स जायना, मिटींग ऑफ हार्ट्स जायना, ते मिटींग ऑफ मायंड्स एंड हार्ट जावपाक जाय. आनी हे जर जायत जाल्यार म्हाका दुबाव ना. आमचें जें कोलिशन जें आसा, कोलिशनान आमकां लोक सत्तेर हाडटले आनी कम्फर्टेबली 27-28 सीट आरामसे आमचे निवडून येवंक शकता. पण एक कितें तरी एक गॅप जो पडला, मिसअंडरस्टँडिंग, ते जर फायन नोटींग जर जायत 100% म्हणजे एकामेकाचे पांय न ओडटा हातान हात घालून जर गेले आनी हाताक जर घड्या परिस्थिती जर बांदली जाल्यार 100% आमची टिक आसतली. आनी म्हळ्यार पार्टी धोरणां बदलपाची बिलकुल गरज ना. पार्टी धोरणां स्ट्रॉंग आसात. आमी दोगांनी म्हणून इलेक्शन स्ट्रॅटेजी बरोबर करपाक जाय. आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमी सगळे फुडाऱ्यांनी चड काम करपाक जाय. कळ्ळें, बाकीची गोश्टी चेंज करपाचो हो वेळ न्ही. कळ्ळें, धोरणां आमची पक्की आसात. इतलेंच न्ही, आमी प्रत्येक खेपे लोकांक कितेंय जर लोकांनी मांडलें आमी रिस्पॉन्स दिला. ही 5 वर्सां जर आमच्या आनी विनेबिलिटी हेच धोरण तुमकां दवरचें पडटलें. विनेबिलिटी सगळ्यात दवरतात न्ही. सो तातूंतल्यान व्यक्ती श्रेष्ठ जातली, घराणीशाही चलतली, पयशांचो खेळ चलतलो, स्वार्थाचो खेळ चलतलो, हें चालूच उरतलें. तशें नॉट नेसेसरली. ताजे पसून कंट्रोल हाडपाचे उपाय आसात, ना आशिल्ली. व्यक्ती श्रेष्ठ जाता जायत तर ताका नियंत्रण हाडपाचे उपाय आसात, ते करूंक जाय. केन्ना केन्ना आमी ते करनात. इतलोच प्रश्न येता. ओके ओके चल. गोव्यान सध्याचें राजकारण चल्लां पळय, काँग्रेस एनसीपीचें आनी बीजेपीचें सुद्दां, ताजे बद्दल लोक सामके नाराज आहात. आतां लोकांची नाराजी कशी व्यक्त जातली आमकां सांगपाक नकळत. ते आमकां फक्त स माथ्याकच कळटलें. त्यामुळे हो जो मुद्दो आसा पळय ताजेर म्हाका आनीक विशेष कांय सांगपाचें ना. ओके, हांगा खुबश्या गजालींचेर चर्चा जाल्या. तातूंत भितर थोडे इतिहासीक चर्चा इल्ली चड जाली, ताका पर्यायी नाशिल्लो, पूण कांय गजाली आमकां नव्यान कळ्ळ्यो, विचार करपा खातीर कळ्ळ्यो. शेवटी हांगा म्हत्वाचें आसा तें मतदारान थारावपाचें. आनी कांय गजाली चलतल्यो, कांय गजाली आसात, विनेबिलिटी हो फॅक्टर आसा, बाकीचे फॅक्टर आसात, त्या फॅक्टरा प्रमाणे ते वतात अशें तांचें म्हणणें आसा. त्या हातूंतल्यान आनीक एक गजाल खरी की ह्या फॅक्टराचेर शेवटी काँग्रेस आतां पर्यंत इतल्यो सिटी मेळयता आनी त्याच बरोबर इतले सत्तेचेर आसातय बी. हाका कारण शांताराम बाबान सांगलां ते भशेन मतदार जर आसत जाल्यार मतदारान कांय गजालींचेर विचार करचोय पडटलो. शेवटी मतदार विचार करना म्हणून तांची अगतिकता आसा अशें ते म्हणटात. तुमी आमच्या स्टुडियो भितर आयले आनीक विचार मांडले, ताका लागून तुमचे आमी उपकारी. पळयत रावात. आतां ही आमची शेवटची कार्यावळ अशी तरेची आनी हाजे नंतर 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दीस, ते दिसा सावन आमी वतले प्रजे कडेन. खरें प्रजासत्ताक घडोवपाचें आसा आमकां 3 मार्चाक आनी त्या प्रजासत्ताकाच्या दृश्टींतल्यान सगळ्या मतदारसंघांनी वचून थंय मतदारसंघाच्या लोकांची म्हणणी आमी हांगच्यान स्टुडियोंतल्यान आयकून घेतले, फोना वयल्यान तुमचे आयकतले, तुमकां प्रत्यक्ष मेळून आयकतले आनी ताजेर चर्चा करतले. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.